मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड इश्टानो आयच्या मणकामत्या कार्यावळीक खेरीतपणी तुमकां माई मोगाचो आनी उर्बेवरेंत येवकार। आयच्या ह्या खासा कार्यावळीक म्हज्या सांगाताक कोण आसा तो तुमी पळयला मातायस मास्कारेनेस खेरीतपणी माई मोगाचो आनी उर्बेवरेंत येवकार। वय मातायस म्हटलो काय ना हाका तरेतरेची रुपां आसात। एक बरो संगीतकार म्युजीक डायरेक्टर तेच भशेन बरो कलाकार एक खोडेगांत कॉमेडियन पालकाचेर ताणें एक वेगळी आपली नामना मेळोवन दवरल्या आनीक ताणें कला अकादमीच्या तियात्र सर्तींनी ह्या कॉमेडी रोला पासत ताणें इनामांय घेतल्यात। एक बरो बरोवपी तियात्र बरोवन पालकाचेर सादर करता म्युजीक डायरेक्टर तियात्राचो डायरेक्टर तसोच बरोवणार आनीक एक बरो कलाकार। मातायस खरेंच हे मल्टी टॅलंट म्हणजे जायते गुण तुज्या आंगांत खेळटात तर सुरवात तुजी ह्या गुणांक कशी जाली? धन्यवाद बाब ही कला पयले सुवातेर हांव दुनिया देवाक दिनवासता कित्याक ही कला म्हाका ताजेच उद्देशी मेवल्या म्हाजे वस्तूंक हांव कांयच न्हय हांव सजमता की देवाच्या हातान हांव एक इन्स्ट्रुमेंट कसो आनी ताज्या ताणें दिलेली कला वाडोवपाक आनी फुलोवपाक जायत्या जाणांनी म्हाका आदार दिला आनी आदार दीत आसा। एक्टिंगाचे बाबतींत ल्हानसान म्हाका एक्टिंगाची आवड आसली जावं मागीर धाकटी स्किटी हांव इस्कॉलान सान कोत्तालो। दुसरें म्हणल्यार जूंय आमचें घर आसा थंयसर एक व्हडली स्वात आहली आनी ते स्वातेचेर जायते तियात्र जाताले। कलंगूट तियात्र तर हांव म्हणटालो एक 98% तियात्र जाल्यार फकत ते स्वातेचेर जाल्या व्हडली स्वात ती आमच्या घरा लागींच आसली। सो म्हाका अशें दिसता की ह्या तियात्र जे जाताले ते हांव पळोवंक वयतालो एक धाकटो भुरगो कसो आनी ह्या तियात्राचो त्या तियात्रान नाचपी कलाकारांचो गावप्यांचो प्रभाव म्हाजेर जायतो पडलेलो आसा। तेच परी आमचे कुशीक आमच्या वाड्यान वर्सां व्हडलीची नाटकां जातालीं आमचे हिंदू भाव सगळे एकठांय जावन नाटकां करताले आनी आमचे कुशीकूच जे आमचे शेजाऱ्याचें घर आसलें तातूंत ते रिहर्सल्स मारताले एसाय सो तांकां पळोवन म्हाका जायतें उत्तेजन मेळ्ळां आनी जायते कारण नाटकाचो जो ती जी रूच आसा ती वेगळी आसता आनीक भुरगेपणांत जेन्ना तांच्यो रिहर्सलीक पळोवंक वेता तातूंतल्यानय तुज्यो उर्बा वाडल्यो। वय तेंचें डेडिकेशन जें आसा नाटकां जेन्ना ते रिहर्सल्स करता डेडिकेशन तेंचें पळोवन शिस्त डिसिप्लीन पळोवन खरेंच एक उर्बा येताली आनी ते इतिहासीक नाटक जातालें तेंचें शिवाजी आसतालो तितून आनी समाजीकूय नाटकां एक 3 नाटकां वर्सां व्हडलींची जातालीं। सो आनीक रिहर्सल म्हणल्यार तेंची एक उणेंच ते उणें 1 तो 1.5 म्हयने तरी रिहर्सल जाताली आनी एक आमी थंय वचोन बसोन तेंकां पळयताले कशे भाशेन ते वेगळोच मनीस जो आमच्या बराबर सदां दिसा दिसपटी भोंवता दिसा दिसपटी आमच्या बराबर आसता देरेपेंच एक स्टेजीचेर ताका एक वेगळेंच रूप येता आनी तो एक एक ट्रान्सफॉर्मेशन जाता तें पळोवन खूब बरें दिसतालें आनी हांवें तो हेंच करचें वा ताच्या भाशेन जावचें अशें एक स्फूर्ती कशी येयली आनी एक्टिंगाची रूच म्हाका लागली। खरेंच इस्कॉलान जेन्ना आमकां संदी मेळटाली आमचे टिचर्स डेक वा दुसरे केन्नाय फंक्शन आसता तेन्ना हांव ही संदी सोडिनासतना जायते स्किटींनी आनी जायते तितून हांव भाग घेतालो। तेन्ना म्हाका हांगा उल्लेख करूंक दिसता की आमचे हिंदी टिचर बोबे मिस बोबे तिका म्हजें एक्टींग आवडटालें आनी जेन्ना कितेंच आमच्या इस्कॉलान फंक्शन आसलें जाल्यार ती म्हाका सदांच चुकयनासतना तातूंत भाग दिवपाक म्हाका संदी दिताली आनी जायती तिणें म्हाका एनकरेजमेंट केलो आनी सदांच ती म्हाका हें म्हणटाली तेन्ना म्हाका तेज्या उतरांचो हें कळोंक ना अर्थ कळोंक ना। ती म्हणटाली की एक दीस तूं एक बऱ्यांतलो बरो कलाकार जातलो आय कॅन सी दॅट यू वील बिकम अ व्हेरी गूड एक्टर डायरेक्टर अशें ती म्हणटाली त्या वेळेला। पूण आयज म्हाका तेज्या उतरान जायतें खरें दिसता। म्हाका दिसता की जर तर आयज हांव कितें तरी एका जाग्यार आसा जाल्यार तितून ताजे जायती कितें म्हणटा ते कॉन्ट्रिब्युशन आसा
हे टिचरीन धर म्हाका त्या वेळार एनकरेजमेंट करूंक नासलो एक्टिंगाच्या बाबतींत घोडे हांव आयज इतली रूच घोडे म्हाका लागची नासली. मतेश बाब खरेंच सांगता पयलींच तुजी भुमिका हांवें पळयली तेन्नातल्यान हांव तुज्या मोगान पडलो. म्हणजे तातूंतल्यान म्हाका खूब कितें दिसतालें की तुजें भितरलें जें कितें आसा तें तुज्या एका एक्टिंगांतल्यान एके भुमिकेंतल्यान म्हाका दिश्टी पडलां आनी तेन्नाच हांव खरेंच त्याच दिसाक म्हाका दिसता तीच आमची वळख. आनीक म्हज्या हे कार्यावळींत खूब काळाव जावन तूं पावला तरी आसतना तियात्र सर्तींनी तूं एक वांटेकार जालो आनी ह्या सर्तींनी तुवें जायती नामना मेळोवन घेतली. तितून बाब सर्तीच्या वयर उलोवच्या आदीं हांव एक सांगूंक सोदतां तें हें म्हटल्यार की जेन्ना हांव एक्टिंग करूंक लागलो तेन्ना एक विनोदी कलाकार कसो हांव एक्टिंग करतालो आनी म्हाका खूब आवडटालें एक कॉमेडी रोल करपाक. आनी अशें करता आसतना आमच्या तोमाजीन बाबान म्हाका संदी दिली आपल्या तियात्रान एक्टिंग करपाक आनी पयलोच ताचो तियात्र जितून हांवें एक्टिंग केलो तो ओर तियात्र म्हागुडास आसा आनी तेन्ना सावन मागीर हांवें ताच्या जायत्या तियात्रांनी एक्टिंग केलें आनी म्हाका अशें म्हणून अभिमान भोगता की तोमाजीन जावन असो म्हणून म्हजो गुरू जरी तर हांव एक्टिंगाच्या आनी डायरेक्टिंगाच्या हितून कितें शिकलां जाल्यार शिस्त डिसिप्लिना वयर कितें शिकलां जाल्यार तोमाजीनाच्या ग्रुपान रावन हांव जायतें शिकलां तोमाजीन सरा कडल्यान आनी हेरां वांगड्यां कडल्यान. सर्तीन हांवें भाग घेतलो तोमाजीनाच्या तियात्रांत वरवीं. तोमाजीनाच्या तियात्रान हांव एक्सिडेंट तियात्र मागीर दुसरे नवी दिशा जायते तियात्रान भाग घेतले. तेच बरोबर मिनी नावराजो हाचो तियात्र जबरदस्ती जाका दुसरो इनाम फावो जाल्लो तातूंतय हांवें एक भुमिका केलेली आनी थंयसर म्हाका सोलो सिंगिंगाकूय फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो ऑल गोवा आनीक एक्टिंगाक आनी त्रियोकूय आमकां मेळ्ळो. पूण हांव सांगूंक सोदतां की जरी तर आयज हांवें एक्टिंगान कितें केलां जाल्यार जायत्या जाणां कडल्यान म्हाका मार्गदर्शन मेळ्ळां जायतें हांव शिकलां. पळय हांव म्हणटालो की तूं जेन्ना तुजें स्वताचें अशें तियात्र बरोवन ह्या सर्तींनी वांटेकार जालो ताचेर हांवें तियात्र आतां हो म्हाजो पांचवो तियात्र. पयलोच तियात्र जेन्ना हांवें बरयल्लो तो सर्तीन तेच्या आदीं हांवें तियात्र बरयलेले पूण ते गांवाच्या आमच्या फेस्तांक बसतांक आमी दाखयले. आमी खंय चुकली. हो तियात्र पयलेच फावट आमी दाखयले उपरांत एक ग्रूप फॉर्म केलो आमी आनी कालंगूट एसोसिएशन ह्या नांवाचेर आमी हो तियात्र घातलो. बरो जालो तियात्र जायते शिकोंक मेवलें आमकां पूण फर्स्ट 4 हितून आमकां प्लेस मेळोंक ना तितून कित्याक थोडे आमचे टॅक्निकल तितून एक हें जालें आमी थंयसर उणें पडलें आनी आमकां डिस्कॉलिफाय केलें फर्स्ट तियात्राक फर्स्ट कॉम्पिटिशनाक. सेकेंड तियात्राक अमते कल्चर उदक हो म्हजो तियात्र जाका आमकां फर्स्ट प्लेस मेळ्ळी. ताका म्हाका एज अ बेस्ट एक्टर मेळ्ळो आनी जायते आमकां इनामां तितून 7 सुमार एवॉर्ड्स तितून आमकां फावो जाले आनी एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र म्हणून आमकां. सो ह्या तियात्रान आमकां इनाम मेळ्ळे उपरांत आमकां अशें दिसलें की आमच्या ग्रुपानूय एक तांक आसा एक टॅलंट आसा जो तर आमी पॉलिश करीत आनी डेवलप करीत जाल्यार जायतें कितें कोंकणी माचयेर आमी करूंक सोदता. आनी हो तियात्र आमी करता ते वर्सान एकदां करता फकत आमी कमर्शियल अशें न्हय पूण आमी कॉम्पिटिशनाकूच भाग घेता. जो आमचो ग्रूप जो आसा ते सगळे वेगवेगळे आपल्या कामांनी प्रोफेशनल ते जावं ते शिकयता प्रोफेसर आसात कॉलेजींनी ऑडिटर्स आसात थोडे बँकान काम करता थोडे मॅनेजर्स आसात हॉटेलाचे. सो आमी वर्सान एक तांकां उर्बा आसा हांवें पयलें तेंच्या काळार म्हणून उर्बा आसा एक एक्टिंगाची कोंकणी मायभाशेची आनी कोंकणी पालकाची उर्बा आसा. सो अशें करून आमी एक वर्साक एकदां मेळता आनी कितें तरी हांगा नासलेली कला लोकां मेरेन दाखोवपाचो प्रयत्न करता. मतेश बाब आमी थोडे भोव तियात्रांचेर उलयले तुजे भुमिकेचेर उलयले तर
ह्या संगीतांत तूं कसो पावलो? तेतून बाब संगीताची म्हाका ल्हानसान आवड आहली. इगोजेन जो आमचो मिस्त्री ऑर्गन वाजता, वायलन वाजता, ताका पळोवन म्हाका खूब बरें दिसतालें आनी ताचे भाशेन हांवेंय वाजोवचें अशें म्हाका मना पासून दिसतालें. सो तेन्ना हांव आमच्या गांवच्या एक फाकिवाद म्युजिशियन मिंगेल मिस्त्री म्हणून बरो सॅक्सोफोनिस्ट, बरो ब्लोअर, बरो सोफेज हाचे लागीं हांव सॉल्फा शिकूंक गेलो आनी ताणें म्हाका मुळावी जी सॉल्फाची बेज आसा ताणें म्हाका शिकयली आनी वायलनाची आर्तूय ताणें म्हाका दाखयली. थोडें वायलन आसा पूण हांव एसएसीन आसलेल्यान म्हाका तें म्युजीक कंटिन्यू करूंक मेवलें ना. उपरांत मागीर कॉलेजीक गेल्या उपरांत हांवें तें परतून कंटिन्यू केलें. पूण म्हाज्याच वस्तूंकी हांवें तें जाता ते भाशेन ट्राय केलें. उपरांत काजार जाल्या उपरांत खूब वर्सांनी म्हाजी भेट आमच्या स्वर्गेस आनी गोंयचो एक एस ट्रम्पेटर म्हणून आमी ताका वळखता बाबा आग्नेलो डायस हाचेशी वळख जाली. आनी अशें उलयता उलयता आग्नेलान म्हाका म्हणलें की तूं वायलन वाजता, कांतार बरें करता, तूं ब्लोईंग कित्याक शिकोना? हांवें म्हणलें मिस्त्री म्हाका ब्लोईंग शिकपाची आवड आसा पूण कोणाशी शिकचें तें ना. तेणें रोखडेंच म्हाका सांगलें की आपूण तुका शिकयता, जर तुका ट्रम्पेट शिकपाची आवड आसा जाल्यार आपूण तुका शिकयता. आनी अशें करून तो तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कामाक आसलो. सॅटर्डे संडे हे 2 दीस धरून तो म्हाका आपणागेर सॉल्फा प्लस ट्रम्पेट वाजोवपाक ताणें म्हाका शिकयलें. आनी हांव म्हणटलो आसलो काळजा मनान सान ताणें म्हाका एक हे ट्रम्पेटाची आर्त ताणें शिकयली आनी आयज जर तर हांव ट्रम्पेट वाजता जाल्यार ताजो सगलो श्रेय, ताजो सगलो क्रेडीट आमच्या स्वर्गेस मिस्त्री आग्नेल डायसाक येता. हांवें म्हजे तर्फेन जायतो प्रयत्न केलो ह्या कार्यावळीन ताका हाडूंक, पूण ताका केन्नाच योग मेळोंक ना खरेंच. आनी आयज तुवें जे ताचें जें कितें आसलें तें तुवें थोडें भोव उक्तें करपाचो प्रयत्न केला आनीक ताच्या वावराचो फळ आमकां दिश्टी पडटा. You can say that I am product of आग्नेल डायस. दुसरें म्हणल्यार आनीक म्हाका उल्लेख करूंक दिसता, आग्नेल डायसान म्हाका फकत सॉल्फा आनी ट्रम्पेट वाजोवंक शिकोवंक ना पूण एके भाशेन पुरें सारकें फॉर्मल ट्रेनींग म्हणजे जुंय ताका शो आसताले थंय तो म्हाका आपणा बराबर म्हाका व्हरतालो. एक म्हाज्या आंगान जी भिरांत आसा ती भिरांत काडपाक आपूण वाजतालो. सगळें आख्खें फूल सेट आसतालें बँडाचें पूण तरी आसतना तो म्हाका बसोन तिचोर आपण बरोबर वाजोवंक लायतालो. आनी अशें करून करून हांवें स्लो जायते शो मागीर एकलो वाजोवंक कमेस केले, तो बरोवन दितालो आनी हांव वाजतालो. अशें करून म्हाका कॉन्फिडंट बिल्ड अप जालें आनीक द रेस्ट इज द हिस्ट्री. आयज हांव प्रिन्स जेकोबाक वाजता. एक नांव असतो तियात्रीच आमच्या गोंयचो एका. हांवें कॉमेडियन आगोस्तीन, साम्युएल हे सगळें नांव आसता, आल्फी दे दिवार, सिल्वेस्टर, ऑलमोस्ट सगळे डायरेक्टरा बरोबर, कमर्शियल डायरेक्टरा बरोबर काम केलां आनी म्हाका अभिमान भोगता की हांवें तांचे बरोबर म्हाका काम करूंक आनी तांच्या तियात्रान वाजोवपाक म्हाका संदी मेळ्ळी. अगोदर पाचून सांगता मोग करूंक बरें उर्रा. आकवार आसतळांक मोसो वाचलो काय बरो, सकाळी उठोन हाका पयलो जावो उतारो. मोडोंक नासलेली वजा पाकोता वो सोरो, वर्साक एक जाता फकत कुशीक निल्या पुरो. पासून घालूंक तुजेर भुरग्याक वचा गे पुन्हा वासाच वयता मागीर. बेजांव सोदां आसता बेत्यागेर, हे मागीर वचोन कोणूय तुमी येयात गो आमगेर.
रागोल अजून पासून ताकद आसा मारून कोण रागोल मोदयान रात जाली कित्याक जीव म्हजो खाता कारण नाका खंयसरूय वचोन तूं कोताता जोरयता गेल्यार सोदूंक म्हाका येता आनी हाकाच लागून वर्सां कामगिरीक येतून जाता उदक काजार करून आतां 800 जालोय सून एके रातीक सुशेग म्हाका दिनाय तूं वाचून आयचो मुखेला कोणाचो पुरून खून चोरगो पिलची भितर वचोन करया गोकुल भुरगीं येवच्या आदी चल गो पिलसू करून आतां थोडे भोव तुज्या लक्षांत हांव जाणून घेवंक सोदतां तें म्हणजे एक म्युजीक डायरेक्टर कसो एक तियात्र तो वाचता आनीक जे सगळे गूण एक पॅकेज कशी तुज्या भितर आसा ती तूं तो परफॉर्मन्स जो जाता ताच्या मुखार बसोन तूं पळयता म्हणटोच जे कलाकार कशी भुमिका करतात ती कशी जावची जावं तें सेटींग आनी कितें आसल्यार कशें दिसपाचें जावं ती कांतारां आनी कशीं आसल्यार कशीं जावपाचीं हाचेर कितें तरी तुका त्या वेळार येवजता जावं कितें तरी तुज्या नदरे मुखार येता जायते कितें येवजता तेवतोन बाब आनीक दुबाव ना आमी सगळे जाण एकेच बोटीन ट्रॅवल करता म्हणजे हांव म्हणूंक सोदता म्हाका अभिमान भोगता की हांव एक तियात्रीस्ट म्हणून आनी हांव आमचे कोंकणी मायभाशे पासत कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन म्हाका दिवपाची इच्छा आसा आनी जेन्ना आमचे हेर भाव जावं ते कमर्शियल तियात्रीस्ट आर्टिस्ट ते जायतो बरो वावर करता तोखणाय करपा सारको वावर तेंचो स्टेजीर करता आसतना कोणूय तो कलाकार जावं व्हडलो कलाकार जावं धाकटो कलाकार जावं हांव केन्नाच कोणा मदें भेदभाव करिना जावं ती धाकटी भुमिका व्हडली भुमिका जायते फावटी कितें आडकोवता हे भाशेन केल्यार पूण जायते फावटी कितें आसता कलाकाराची तितून कांय चूक आसना डायरेक्टरान ताका फावो तें डायरेक्शन दिवंक ना वो ती एंट्री कशी मारची कितें ताका सांगूंक ना अशें दिसता आनी आतां हांव आमच्या जेकब बाबाच्याच तियात्रान आसा पळयता जेन्ना म्हाका कितें आडकोलें जाल्यार हांव जेकब भाशेन डिस्कस करता आनी जेकब तें कोडे कशेन ताका तो दिसता बाबा हें अशें न्हू तो चेंजीस करता आनी जायते फावटी आमी हेल्दी डिस्कशन करून जायते फावो ते चेंजीस करून तियात्राचो दर्जो जाता तितलो वाडोवपाक आनी चोडोवपाक प्रयत्न करता पळय केन्ना केन्नाय तुकाय दिसता की तुजो जो दुसऱ्या वर्साक जो प्रोजेक्ट जावपाचो आसा तातूंत तुका तांतलें कितें तरी हे भाशेन हांवें बदल केले जाल्यार आपणाच्या तियात्रांक आनी मातशें बरें जावं येता कारण थोडे फावटी थोडे जे कलाकार आसात ते समजून घेवपाचो प्रयत्न करिनात पळय त्या वेळार म्हणजे आतां म्हणुया की एक विनोदी कलाकार जो आपलो विनोदी भुमिका करता आनी तूंय एक विनोदी कलाकार म्हटलें काय ना की तूं कितें करून तो रोल करपाचो हें तुका खंय तरी हेज्यो हे जसो तुवें आतांच एक सांगला ते उल्लेख करूंक दिसता म्हाका फाटींच आमी एक जगपाचो तियात्र आमी बॉम्बे गेले घेवन बॉम्बे गेले उपरांत पुना पयलो आमी शो करता जगपाचो पुना शो जाल्या उपरांत मागीर आमी बॉम्बे वयता आनी पाद्री मनीस न्हय हो आतां तियात्र चलता पळय तोच तियात्र बँड्रा आमी शो करून पुनासान बँड्रा शो केले उपरांत देरेपेच आमचो एक आर्टिस्ट जो भुमिका करतालो एक सिंगर आर्टिस्ट ताका हार्ट अटॅक येयलो थंयसर ताका पेन येयलो ताका आमी हिंदूच्या हॉस्पिटलान व्हेलो थंयसर ताका भरती केलो डॉक्टरान सांगलें ताका इमिजिएटली हेज टू बी ट्रिटेड आनी तेज्यान तें एक्टींग फुडें करूंक जावचें ना सो सगळी वेवस्था करून ताका फावो ते परेन जॅकबान ताका कोत्तून धाडलो आतां प्रश्न येयलो की 12-13 शो मांडलेले आसा बॉम्बे पयलोच शो जावन हो एक अनफॉर्च्युनेट सर्कमस्टन्सीस उबे जाले तेन्ना सगळे आमी ताका हॉस्पिटलान घालून घरा पावले घरा पावता म्हणसर आमकां 3-4 वरां जालीं आनीक 5 सुमार जॅकबान म्हाका फोन केलो मातेस म्हणलो आपणाक एक रिक्वेस्ट आहलो सर कितें जालां तर म्हणलो हो जो भुमिका जो आहा फाल्यां सावन शो मस्ट गो ऑन म्हणटात आनी आय ऑल्सो बिलीव इन दॅट एक आर्टिस्ट कसो
कित्याक आनी जॅकबाक हांव खरेंच मानता कित्याक जॅकब एक शिस्तीचो मनीस एक डिसिप्लीन जायतें शिकला तेजे कडल्यान हांव कित्याक एक तियात्र चलोवपाक एक ग्रूप चलोवपाक एकदम डिफिकल्ट हांवें कमर्शियलाय बरोबर काम केलां नॉन कमर्शियलाय बरोबर काम केलां आयज जायते फावटी आमी कमर्शियलांचेर टिका करता ते थोडोच ग्रूप घेवन पूण दिसा दिसपटी जे चॅलेंजीस येता डिफिकल्टीज येतात त्यो हांव त्या ग्रुपान रावन शिकलां सो जॅकबान फोन केलो म्हणलो म्हाका हो भुमिका तुवें करची पडटली आतां हांव एज अ म्युजिशियन कसो पार्ट थंयसर हें आहा आमी जॅकब आय डू दॅट आनी दुसरे दिसा बोरिवली शो आहलो आमकां टाकरे हॉलान सो म्हाका स्क्रिप्ट दिली जॅकबान हेजे कडेन सकाळीं पूण म्हाका ती पळोवंक मेळोंक ना कित्याक म्हाका म्युजिकाचें मातशें कितें म्हाजें थाऱ्यार घालपाचें आसलें सुमार 4 सुमार हांवें ती स्क्रिप्ट पळयली आनीक 3-4 रोल आसले ते मल्टिपल रोल्स आसले ते हांवें वाजोवन एक गरज जाता म्हणसर हांव कावूक जाता आसतना न्हेसतालो हांव कॅरेक्टर आनी वाजयतालो आनी वचोन मागीर हांव ती भुमिका करता बट आय रियली एन्जॉयड इट आनी हांव सोदता की एक म्हाका संदी एक भाग मेवलें जॅकबाच्या तियात्रान काम करपाक इनडायरेक्टली दिसलें लायक आनी हे सगळे तियात्र भुमीचे हांवें हे कॅरेक्टर प्ले करून सकयल वाजयतालो आनी मागीर हांव वचून ती भुमिका करतालो बट शो आमी कंप्लीट केले कोणाकूच कांयच कळोंक ना कोण ती भुमिका करता पळय ती वा 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 हेंच कारण खंयचोय एक कलाकार आसता ताका सगळें करूंक येवंक जाय आमी जायते फावटी पळयतात की एक जो कलाकार आसा तो एक भुमिका सोडून ताच्या लागीं दुसरी भुमिका जायना कलाकार म्हटलो काय ना सगळें कारण तूं जेन्ना संगीत वाजयता एक मिस्त्री कसो थोडेशे तेच बीट तेच रिदम तें सोडून दुसऱ्या ट्युनाचेर जावं दुसरे तरेचें कांतार ताचे लागीं जायना पूण ऑलरावंडर जरी तर उरलो जाल्यार खंयूय बसता पूण कितें आहा तेतून बाब देवान सगळ्यांक आमकां ते गूण दिलेले आहा हांव म्हणना की कोणाकूच आमकां कितें कमी आहा पूण इट्स अप टू अस आमच्या लागीं आसा कशे भाशेन आमी तें घेवपाचें आनी कशे भाशेन तें आमी डेवलप करता जर तर तुवें तें धांपणें घातलें फॉर एग्जाम्पल जेन्ना आमी दुबाय गेले जॅकबाचो तियात्र घेवन तोच तियात्र घेवन दुबाय गेले तेन्ना परतून तो आर्टिस्ट आमचो रिकवर जालो पूण आनी एक आर्टिस्ट जो रोल करतालो तो आर्टिस्ट आमचे बरोबर नासलो बॉम्बे ऑल ऑफ सडन जॅकब म्हणलो अरे म्हाका अमकेचो रोल आहा तो आमी हें करूंकूच ना तो इम्पॉर्टंट रोल आहा तो तुवें करचो पडटलो सो दुबाय म्हाका एक संदी मेवली आर्टिस्ट कलाकार आसलेल्यान की तेजो एक रोल करपाक थंयसर वाजोवन तो रोल करपाक पळय आतां ही कार्यावळ पळयल्या उपरांत जायत्या जाणांच्या डायरेक्टराच्या तकलेंत घेतलें की आमचे जे संगीतकार आसात तातलो कोण तरी रिप्लेसमेंटाक मतेस आतां आमी परत मातशे फाटल्यान या आनीक तुजे जे सर्तींतले जे तूं तियात्र कला अकादमीच्या तियात्र कॉम्पिटिशनाक जे तूं तियात्र करता ताचेर आनीक मातसो उजवाड घालपाचो प्रयत्न करुया उमत्या कळशार उदक ताच्या पयलीं तुजो तियात्र आमी खंय चुकलीं म्हणटच ते सगळेच चुकले आनी तें चुकलेंच उमत्या कळशार उदक हांगासर जावंक ना त्या उपरांत तुवें आनीक जे दुसरे तियात्र तुजे आनीक 2-3 तियात्र उमत्या कळशार उदक जाल्या उपरांत आमी दुसरो तियात्र आमचो येयलो तो विस्वासघात तेका आमकां सेकंड प्लेस मेवल्या फॉर परफॉर्मन्स एगेन बेस्ट एक्टर आमकांच मेवला तेजे उपरांत दिसता तशें नासता ह्या तियात्राकूय आमकां फर्स्ट प्लेस मेळ्ळी जालो बरें आनी आतां हालीं जाला पळय तो देवाची येवजण आतां लास्ट आतां जेन्ना ह्यो ज्यो कथा ह्यो ज्यो काणयो तूं बरयता ह्यो तियात्राची काणी तूं बरयता तेन्ना तुजे जे कलाकार तुजे बरोबर आसात तांकां नदरेक धरून तूं बरयता काय तूं काणी बरयता आनी मागीर तूं कलाकार तातूंत इनवॉल्व करता ना इट्स अ बोथ द सायड प्रोसेस एके भाशेन जेन्ना आमी हो ग्रूप फॉर्म केलोलो पयलोच आमी खंय चुकले तेच कलाकार आजून पासून म्हज्या बरोबर आसा आनीक एक म्हणजे हांव म्हणटलो आसलो म्हजें बा की खरेंच एक बऱ्यांतले बरे कलाकार ते एक डिटर्मिनेशन आनी एक धाडस घेवन काम करपाचें जेन्ना आमी प्रोजेक्ट करता जेन्ना आमी हो तियात्र करता पयलीं आमी डिस्कस करता ही स्टोरी हांव बरयता आनी तेंच्या व्हरून तांकां दिता आनी करूंक लायता अशें ना आमी स्टोरीचेर ह्या प्लॉटाचेर आमी जायतें डिस्कशन जाता हाचेर समज कितें म्हाजेशेन कितें चुकलां वो कितें तितून उणें पडलां कितें आमकां घालूंक जाय कशें दिसता हें डिस्कशन करून आमी मागीर आमचें कास्टींग जाता
रोल कोणाक दिवचो कोणाक आमी सजेस्ट करता आनी त्या मनशाची तयारी आसा हो रोल तो करूं हे आमी तेजे कडल्यान हें घेता ताजो होयकार घेतल्या उपरांतूच आमी हो रोल ताका दिता पूण एज अ रायटर एज अ डायरेक्टर म्हाका दिसता बाबा हो रोल तेवतनाक बरो सोंपतलो तेज्या कॅरेक्टरा तेज्या हायटी प्रमाणे तेज्या पर्सनॅलिटी तेज्या वॉयसा प्रमाणे सो हो थाराव हांव पयलो सजेशन्स तांकां घालता कांय कारणाक लागून म्हाका तांकां दिसलें ना रोल व्हडलो आसा तितलो टायम दिवंक शकचो ना म्हाका आनी कितें कमिटमेंट आसा जाल्यार मागीर आमी दुसऱ्या कोणाकय दिवन शिफ्ट करता आनी ही जी जे कांत जावं कांतारां हाचेर ताचेर कोण अभ्यास करता ना कांतार आमचो दुसरो साल्वादोर सिल्वेरा आसा आना मारिया कार्दोज आसा ते कांताचे बाबतीन ती पळयता कित्याक आमी सगळे जे आमचे तूं जाणा कॉम्पिटिशन तियात्र म्हणल्यार तितून जायतो वावर आसा बॅकग्रावंड म्युजीक आसा बॅकग्रावंड म्युजीक आमचो आनी एकलो मेंबर पळयता सेट डिजायनींग मागीर सेट एग्जिक्युशन सेट ते मांडपाचें कशें करपाचें तें दुसरो एकलो पळयता इवन आमची जेवणाची वेवस्था कितें आसा रिहर्सलींग जेवण जाय कितें जाय ते आमी अलॉट केलेले आसा रिफ्रेशमेंट हे सगळे भाग वाडलेले आसा तशेंच कांतारां इवन प्रॉपर्टीज कोण अरेंज करतलो कितें करतलो कोणें हाडपाचें ट्रान्सपोर्टेशन तेजें सगळें आमची टीम आसा आमी टीम काडलेली आसा आनी ते प्रमाणे तें काम तांकां दिलेलें आसा आयज पासून म्हाका जाल्यार खूश भोगता की तेंच्यांनी तें बेस बरें केलेलें आसा म्हणटच तुजेर वजें घेवन भोंवपाचो ना वजें म्हणजे वर्क आमी डिस्ट्रिब्यूट केलो आसा म्हाजो मेन जबाबदारी म्हणटा ती म्हजी स्क्रिप्ट दॅट इज माय बेबी एंड आय हॅव टू नॅचर इट कित्याक तितून वॉट आय बिलीव इज दॅट जरी तर जेन्ना तुजी स्क्रिप्ट स्ट्रॉंग आसता युअर 80% वर्क इज डन दॅट इज ऑल वी स्ट्रॉंगली बिलीव इन आनी हांवें जायते कोर्स केले हांवें फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स केल्यात मागीर स्क्रिप्ट रायटिंगाचेर कोर्स केला एक्टिंगाचेर कोर्स केल्या जायते आनी हेचेरूय पासून कोर्स आसा जाल्यार हांव अजून पासून रोखडोच धांवता ते करपाक कित्याक जायते तितून शिकोंक मेवता तितूर ह्या जाणकारांनी ह्या रिसोर्स पर्सनांनी प्रत्येक फावटी हेंच स्ट्रेस केलेलें आसा स्क्रिप्ट तुजी बरी आसा स्क्रिप्टीचेर तूं तर भर घालशी जाल्यार यो 80% वर्क इज डन उरलेले जे तुजे आसात कलाकार जे आसात जे मागीर तुजें सिंगींग आसा तुजें म्युजीक आसा तुजी सेटींग आसा बॅकग्रावंड म्युजीक आसा हे इट्स अ ऑर्नमेंटेशन जे तुज्या स्टोरीक तें आदार करता मतेश बाब तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो म्हज्या सांगाताक थोडी भोव भासाभास केली आनीक तुजे विचार आमी लोकां मेरेन पावोवपाचे प्रयत्न केले ते पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजांचे खोलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं तुमकांय चड आनी चड देव बरें करूं केतें आनी इतल्यानूच मातेस मास्कारेनासचा सांगाताक आयची ही माणकां मतें कार्यावळ हांगाच सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदियोस